CRZ 2018 आड निषेध करपाक पक्षाचो मतभेद विसरून सगळे समाज वावुरपी एकठांय आयल्यात। या धरण्याच्या माध्यमांतल्यान आपापल्या गावांनी जागृताय कार्यावळ करची म्हण मागणी NGOंक आनी एक्टिविस्टांक केल्या। RDX गोवा खातीर मिरामारच्यान विलियम रॉड्रिगीस। माझो पाय 80 वर्सांचो फिशरमॅन तो मेलो आतां, तेज्या फाटल्यान हो धंदो हांव चलयतां। आतां 30 वर्सां पयलें हें CRZ नासलें, हें आतां हें गोवोरमेंटान कितें हाडलां आमी हिंगा दर्याचे देगेर पोट भरता, पूण आमी दर्याचे देगेर पोट भरता, आमच्या भुरग्यांक शिकयला आमी हेचेर आमी पोट भरता। आनी आतां CRZ तर आमकां नाका तें आतां तें 200 मिटर आमी हें केलां आनी तो 50 मिटर तें हें करता, 50 मिटर तर आडिजार आमी सगळीं धंदो पाड पडटा। तेका लागून आमकां हो नाकाच CRZ। दुसरो पॉयंट म्हाजो आहा ब्लू फ्लॅग म्हणजे आमकां ते सारकें आनीक हाडटा, आमचेर राड हाडटा, कितेंच आमकां एक्टिविटीज आमकां करूंक दिना। हें आमकांच लागना, हें पब्लिकाकूय लागता। पब्लिकाक कित्याक लागता, ते जॉगिंग करूंक येता, तेंचे भुरगीं येर खेळोंक येता, सगळी एक्टिविटी आमची येर जाता। सो हांव पब्लिकाक उलो मारतां, तुमी आमकां तेंको दिया आनी ब्लू फ्लॅग आमकां नाका म्हूण। A fisherman from this very area from Karamzala village is going to share with us his pain. हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन गोंयकारांक बऱ्याक पडटलें म्हणून म्हाका लॉस दिसता असो समज। असले गोंयकार जे सांगतात हे नोटिफिकेशन गोंयकारांक बऱ्याक पडटलें म्हणून आनी ओदी करून त्या लोकांक भोव करून हे फिशरमॅन कम्युनिटीक फटयता। दे आर टेलिंग दॅट हे फिशरमॅनाची सगळी इलिगल घरां आहा ती लिगलायज जातली 50 मिटर इल्यार। ही आसल फोट गोंयकारांक आमकां फटयले, अरे फटयले, आमकां फटयले, सरकारान गोंयकारांक आमकां फटयले। CRZ प्लॅन सारको ना सगळ्याक जाला बोवाळ, सरकारा प्लॅन सारको कोना तर पडत मार। CRZ प्लॅन सारको ना सगळ्याक जाला बोवाळ, सरकारा प्लॅन सारको कोना तर पडत मार। अरे फटयले, हे आमी फटयले।